आजच्या या शुभमुहूर्ताचे वॉटर हार्वेस्टिंग व गव्हर्मेंटाच्या मार्फत वेगवेगळीकडे आम्ही प्रोजेक्ट करता तो स्वतःच्या कॅम्पसान करपाचो इनिशिएटीव्ह आमचे रवींद्र भवनचे पुराय वायस चेअरमॅन डॉक्टर दत्ताराम चिमलकर आणि पुराय बॉडी हांच्यानी आनी साखळेच्या सुनील नागरी हांच्यानी इनिशिएटीव्ह घेतली। हांव वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह अशाच पद्दतीन फुडें येवचे। सरकाराचो सपोर्ट तेको त्या प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आसता। त्याच बरोबर प्लांटेशन जी आमी एक पेड मार्क केला हे लावचे। आजूय बी परत चंदनाची झाडां बी साखळेच्या आवारान लायला। वॉटर हार्वेस्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करूं आमी ताका वॉटर रिचार्ज करता आमी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज करप गरजेचें आसता कारण प्रत्येक जाण एक तर ग्रावंड वॉटर काडीत आसता नाल्यार ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करीत आसता। येदो व्हडलो पावस पडटा तेजे जर आमी वॉटर हार्वेस्टिंग केलें जाल्यार तें आमकां पॉसिबल आसा। आज रवींद्र भवन हांगा आमी बोरवेल वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचो म्हणजे सुरू केला। संकल्पना अशी आशिल्ली की आमी बारीक चिंतले जेन्ना दोतोरान आमचे मिटींग घेतली ना मग स्वताच्या हाजेर प्रेरीत करा म्हणून तेणी आमकां एक ससन दिलें। अशें पळोवपाक गेलें की हांगातलें रेन उदक आसा म्हणजे भायर अन्यतली भरपूर वेस्ट जाता आनी तेचे कडेन जागोय आसा। मागीर आमी WRD इंचार्जा कडेन चॅक करतना आमी बरे भशेन हांगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पळयता आनी तांचे कडेन ती स्किमूय आसा। त्या हातून आमी लास्ट 6 म्हयने फॉलोअप करून आज ताजे योग आयिल्लो आसा आनी आज आमी फावंडेशन स्टोन ताजो घाल्लो आसा। ती फावंडेशन स्टोन हांगा एक वेल येतली 4 मिटराची तातूंत उदक सगळें जे गटर जे उदक आसा तें भितर स्टोर जातलें आनी ऑटोमॅटिकली भितर चार्ज जातलें। आनी हांगा ऑलरेडी बोरवेल मारतात ताजे पयलीं आतां ऑलमोस्ट जेन्ना आमी सर्वे केलो जाल्यार 2,500 लिटर पर आवर ताजे फोर्स मेळटा पण एकदां चार्ज जालें की ना ते वाडूं शकता अरावंड 3,500 ते 4,000 लिटर पर आवर जावं शकता। सो हो प्रकल्प म्हाका दिसता 60 मतदारसंघान पयल्याच सरकारी हातून पयलो आसा।